नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिता कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत माडेल थिवी कम्युनिदादीच्या सुवातेर आशिल्ली बेकायदेशीर लालाकी बस्तींतलीं घरां मोडपाक सुरवात. 5 पुलीस निरीक्षकां सयत 100 पुलीस केल्यात तैनात. अन्न आनी वखदां प्रशासनान म्हापशा मार्केट सबयार्डात घाली धाड. रसायनाचो वापर करून फळां पिकोवपाचो दुबाव आशिल्ल्यान 2 होलसेल दुकानांतले आंबे आनी केळी केली जप्त. मळकर्णे पंचायत क्षेत्रांतल्या दोंगराक लागलो उजो. व्हडा प्रमाणात जालें लुकसाण. उजो पालपी दळाच्या जवानांनी उजो हाडलो नियंत्रणात. कला अकादमीचे काम सामकें ना हें परतून एक फावट जालां सिद्ध. आतां तरी करात दोळे उक्ते. गोंयच्या कलाकारांचे सरकाराक आवाहन. ₹10 कोटी मोडून पर्वरी उबारतले आंबेडकर भवन. फुडल्या 6 म्हयन्यांत घालतले बुन्यादी फातर. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची घोषणा. सोनारवाडो सांतिमळ राया खून प्रकरणात फरार आशिल्ल्या दोगा दुबावितांक पुलिसांनी काढले सोदून. राया वाठारांत भाड्याच्या कुडीत रावपी साथीदाराचो खून करून काडिल्लो पळ. आता पळयात खबरो विस्तारांत. अन्न आनी वखदां प्रशासनान म्हापशा मार्केट सबयार्डात धाड घाली. रसायनाचो वापर करून फळां पिकोवपाचो दुबाव आशिल्ल्यान ह्या धाडीत अन्न आनी वखदां प्रशासनान 2 होलसेल दुकानांतले आंबे आनी केळी जप्त केल्यात. तशेंच आंब्याच्या वेगवेगळ्या जातींची 24 सॅम्पलां आनी हेर 4 फळांचे सॅम्पल तपासणे खातीर धाडल्यात. तशेंच मार्केटात आशिल्ल्या हेर दुकानांची प्रशासनान पळोवणी केली. अन्न आनी वखदां प्रशासनाचे नेम आनी अटी पाळचे म्हणून प्रशासनान आवाहन केलां. यार्डान आमी मेनली आयचो जो आमचो ड्रायव्ह आसलो वॉज डेडिकेटेड फॉर फ्रुट्स. ओके, सो शिवोले आमी अरावंड 12 युनिट्स इन्स्पेक्ट करून सॅम्पल ड्रॉप करून यार्डानूय आमी आतां चॅक केल्यात. आमी यार्डान टोटल सगळे प्रिमायसीस इन्स्पेक्ट केल्यो. तातूंतल्यान आमकां 3 जागे सस्पिशियस आयले. देर वी फावंड सम सॅचेट्स आमकां निवडून गेले आंब्याच्या ट्रेनी. सो आमी भितरले जवळ जवळ 110 ट्रे एका हातूंतल्यान दुसऱ्या हातूंतल्यान 20 आनी एका हातूंतल्यान जवळ जवळ 15 ट्रे. म्हणजे हो सगळो म्हाल आमी एकाच गुदावान घालून सद्याक सील करून दवरलेलो आसा. प्रत्येक जाणा कडले आमी वेगळे वेगळे 2-2 सॅम्पलां घेतिल्ली आसा, रँडम सॅम्पल अलॉंग विथ द सॅम्पल ऑफ जे आमकां सस्पिशियस मटेरियल कितें मेळ्ळा ताजी सॅम्पल घेतिल्ले आसा. ह्यो सगळीं सॅम्पलां आमी लॅबोरेटरींत धाडल्या. ऑलरेडी प्रोसेस सुरू केला. जाता तितले बेगिनात बेगीन ताजे रिजल्ट्स येतले आनी बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन म्हणजे कितें करपाचें हे फाल्यां थारायलें जातलें. यार्डान सद्या 2 दुकानांचेर सील मारिल्लो आसा. एक आसा आमी केळे वेर वी आर सस्पेक्टींग दॅट इज युजींग सम केमिकल टू रायपन द बनानास. हे सस्पिशियस हाचे आमकां थंय कितें बॉटल मेळिल्ली आसा. त्या संदर्भात ऑन दीस सर्कमस्टेन्शियल एविडन्स आमी ताजो माल सगळो जप्त करून दवरला. तितलोच मालाचो सॅम्पल घेतला. सॅम्पल परत जवळ सांगत की लॅबान धाडटले. ताजो रिपोर्ट जसो येतलो ताजे प्रमाणे फुडली कारवाई केली जातली. आयज आमी पळोवंक शकता की आंबे नॉर्मली ह्या दिसांनी आपूस जो आंबो आसा तो खूब म्हापशांनी येवपाक लागला. तो चडसो सगळो देवगड रत्नागिरी त्या सायडीचो आंबो. सकाळचे ते 4-5 व्हॅन बीन घेवन येता. इवन बोलेरो गाडी घेवन येवन ते हांगासर सप्लाय करून वयता. आयज इन्स्पेक्शनच्या टायमार मदीं तांकां थोडे सॅशेज मेळ्ळे जेतून ते म्हणटा की पिकेल्ले वयता म्हणून. सो आतां डावट आतां ते इवन दे हॅव नॉट गिवन द प्रॉपर क्लॅरिटी की कितें आसा ते. सो इन्स्पेक्शनाक गेला ते. पण हांव अगेन तांकां धन्यवाद म्हणटा जे ऑफिसर्स आयिल्ले आसा तेंच्यांनी ते इन्क्वायरी चालू दवरलेली आहा आनी सद्या तात्पुरती तेंच्यांनी लॅबान धाडलेले आसा सॅम्पल्स टेस्ट करपाक. मळकर्णे पंचायत क्षेत्रांतल्या अळशे चिंचा नागवेच्या दोंगराक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागिल्ल्यान सुमार 9 लाख चौखण मीटर जमनीचें लुकसाण जाल्याची म्हायती उजो पालपी दळान दिल्या. मळकर्णे पंचायत क्षेत्रांतल्या अळशे चिंचा नागवेच्या दोंगराक उजो लागपाची घडणूक घडिल्ली. उजो लागताच उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव घेवन उजो पालोवपाचो यत्न केल्लो. उपरांत 4.5 वरांनी जवानांक उजो पालोवपाक येस आयलें. सुमार 9 लाख चौखण मीटर जमनीचें लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या जवानान दिल्या. आमकां कॉल दिले पणजी साकून. आमकां कुडचड्यान कॉल आयले. कुडचड्यान कंट्रोल रूमांतल्यान आमकां सांगलें की वॉट्सॅप आनी देवळां मळां हांगा उजो लागला म्हणून. मागीर उजो लागलो म्हणटकीर आमी गाडी घेतली आमची
वॉटर टेंडर आनी त्या पॉयंटार गेले. पॉयंटार वचून पळयल्यार त्या काजू आनी तण आसा ते शेताचें तण आसा आनी जंगलान रानान पेट्टा उजो. तो पळोवन आमी आतां मागीर सकयल्यान आमी कॉमेंट्स केले की तण आसा ते गांवांचे पयलीं क्लियर एरिया करया म्हणली की ती पयलीं क्लियर केली आमी गाडी घेवन. आनी एक टीम आमची 2 जाण भुरग्यांक घेवन ताळे घेवन तांकां सायडीच्यान तो कवर करपाक लायलो की तितकी एरिया बरोबर जायना आमची कवर करपाक सकयल्यान आसा की 2 गांव तेंकोन आशिल्ले. ती तितकी एरिया कवर करपाक आमकां टायम कमी 4.5 वरां लागली. आतां कितली स्पॉटार तुमी उजो पालोवपाक गेल्ले? 4 स्पॉट जाले. एक वॉटसायड आनी चिचां, देवळामोळ आनी चर्चे कडेन. आनी लुकसाण कितें जालां? कितें झाडां अशी हें आसा तोडा बरोबर झाडां खंयची लुकसाण जाल्ल्या? काजू आशिल्ल्यो. गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर. कला अकादमीचें काम सामकें जावना हें परतून एक फावट सिद्ध जाल्लें. आमच्या कलाकारांचें तुमी आयकलें ना. आतां शरद पोंक्षे हो राष्ट्रीय किर्तीचो कलाकार गोंयां येवन कला अकादमीच्या दर्ज्याचेर उलयता. ताचे तरी काना मनार घेयात अशें आवाहन गोंयच्या कलाकारांनी सरकाराक केलां. कला अकादमीचें काम सामकें जावना हें परतून एक फावट सिद्ध जालां. आमी सांगून थकले पूण तुमी आमचे काना मनार घेवंक ना. आतां शरद पोंक्षे सारकिल्या कलाकारान गोंयां येवन कला अकादमीच्या दर्ज्याचेर उलयल्यान गोंयची लज गेल्या. आतां तरी दोळे उक्ते करात अशें आवाहन गोंयच्या कलाकारांनी सरकाराक केलां. अभिनेते शरद पोंक्षे हांच्या पुरुष ह्या नाटक्या वेळार कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांतल्यो लायटी अचकीत बंद पडिल्ल्यो. नाटका उपरांत अभिनेते शरद पोंक्षे हांणी कला अकादमीच्या कारभाराचेर खर टिका केल्ली. हे फाटभुंयेर हे कलाकार उलयले. आयकात तांचें म्हणणें. कला अकादमी काल एक कांड घडले. शरद पोंक्षे नावाचो महाराष्ट्रांतलो मोठो व्हडलो अभिनेतो काल नाटक करता आसतना लायटी ज्यो कोटींनी मोडून ज्यो डिजिटल लायटी घातल्या त्याने आपलो प्रताप दाखयलो. लायट चालू आसतना फ्लिकर जावपाक लागली आनी अक्षरशः नाटक बंद दवरचें पडलें. शरद पोंक्षे माफी मागली. आतां माफी ताणें कित्याक मागली खबर ना, कारण ही चूक तांची नाशिल्ली, ही चूक कला अकादमीची. आनी ही कला अकादमीची चूक आमी जेन्नाच्यान ही कला अकादमी सारकी केल्या तेन्नाच्यान आमी दाखयत आसा. आमी कलाकार आमी थंय नाटकां केली, पळयलें आनी थिएटर पळोवन सांगलें की नाटकाची लायट सारकी ना, स्टेजीच्यो फळयो सारक्यो ना, एकॉस्टीक सारकें ना, सावंड सिस्टम सारकी ना. म्हणून हें सरकार आसा तें काना मनार घेनासतना म्हणजे ते कान आसून भेड्डे जाल्लें हें सरकार. शेवटी तांणी एक कमिटी घडयली. कला राखण मांडन नांवाची आमी संस्था घडयली. आवाज करतकीर कमिटी घडयली आनी ती कमिटी फाटलो कितलो तेंप जाले आतां तांणी केल्या पूण ताच्यो मिटींग्स जाता कितें खबर ना. पूण कला अकादमीचो डेव्हलपमेंट किंवा जें सारकें करपाक जाय आशिल्लें ताचें अजिबात नांव घेयना. आज शरद पोंक्षे सारक्या नामवंत राष्ट्रीय किर्तीचो मनीस आयलो आनी ताणें लज आमची वाऱ्यार घातली. हो व्हिडिओ हांव दामू नायकाक लागून करता. हो व्हिडिओ हांव प्रमोद सावंत आमचे माननीय मुख्यमंत्री आसा ताका लागून करता. कारण गोविंद गावडे हे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसा, ताका जरी कला अकादमीक कांयच जालें अशें दिसत ना आनी तो आपल्याच धुंदेन वावुरता. पूण तुमी तरी निदान ह्या कलाकारांचें गोंयच्या रसीक प्रेक्षकांचें म्हणणें मानून घेया की ती कला अकादमी सारकी ना. तें काल परत एक फावट प्रूव्ह जालें. आतां आनी कोणें सांगपाचें उरलां तुमकां? कितलें धापून दवरलें म्हणजे दीस उजवाडपाचो कोंबडो धापून दवरलो म्हणजे दीस उजवाडपाचो रावचो अशेंली गजाल न्ही. मागीर आतां तांकां जेन्ना भायल्या लोकांनी येवन सांगलें तें आमी जेन्ना सांगताले तेन्ना आमकां पिशेन काडपाचो प्रयत्न जो जातालो पळय तेजें उत्तर काल मेळ्ळें आसा. आनी लज ही जालीच न्ही. शेवटी कितें आसता, शेवटी लज जाता ती गोंयांक खातीर जाता. हेजेर मुख्यमंत्र्यान खरें म्हणल्यार आतां गांभिर्यान विचार करपाक जाय. आनी हे फुडें जर आनीक तशें जालें आनी बरें आतां पावस येवपाचो आसा. पावसान कितें जातलें आजून कोण प्रेडिक्ट करूंक शकना. की गेल्या पावसान आमकां भरपूर त्रास जाल्ले आनी ते मागीर धांपपाचो प्रयत्न केले, खंय तरी ताका बेश्टें सिमेंटींग करपाचो प्रयत्न केलो. हें सगळें जाल्लें आसा. तातूंत बरें म्हणजे कला अकादमीच्या दिनानाथ कला मंदिराच्या वयर जी AC बसयल्ली आसा पळय न्ही ती काडचीच पडटली थंयची. ती चुकीचें आसा. तें डिसिजन कोणी घेतलां आनी कित्याक घेतलां हें आमकां खबर ना. आमी पयलींच्यान आमी तें डिमांड करत आसा. कारण तो एक वायब्रेशन येता, तो आवाज येता, गुरगुर गुरगुर गुर आवाज चालूच आसता. लोक तो लक्षान घेयना तितले. पूण ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा हे फुडें मॅटर करतल्यो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
अभिनेते शरद पोंक्षे हांच्या पुरुष ह्या नाटका वेळार कला अकादमींतल्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सभाघरांतल्यो लायटी अचकीत बंद पडिल्ल्यो. ह्या प्रकाराचेर पत्रकारांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची प्रतिक्रिया जाणून घेवपाचो यत्न केलो. अभिनेते शरद पोंक्षे हांच्या पुरुष ह्या नाटका वेळार कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सभाघरांतल्यो लायटी अचकीत बंद पडिल्ल्यो. ह्या प्रकाराक लागून येद्या व्हडल्या कलाकाराक प्रेक्षकांची माफी मागची पडिल्ली. आपूण तुमची माफी मागता, 10 मिनटां पडदो पडटा आनी परते नाटक सुरू करता अशें शरद पोंक्षे हांकां प्रेक्षकांक सांगचें पडिल्लें. नाटका उपरांत अभिनेते शरद पोंक्षे हांणी कला अकादमीच्या कारभाराचेर खर टिका केल्ली. ह्या प्रकाराचेर पत्रकारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची प्रतिक्रिया जाणून घेवपाचो यत्न केलो. एक 10 मिनिटं काहीतरी प्रकारचे 10 मिनिटं लागणार आहे, तर क्षमा करा आम्हाला प्लीज. आमच्या हातात काही नाही, कारण हे असंच बसण्यापेक्षा एक पडदा टाकतो, 10 मिनिटांनी परत 4 वाजता आधीपासून सुरू करतो. रसवंत पडदा टाक बसला आहे, त्याच्याकडून पैसे घ्यायचे. सर, आज नाटक जेव्हा सुरू होतं तेव्हा काही अडचणी आल्या, काही लाईट्सचे प्रॉब्लेम्स आले. ते आता कसं आहे ना, एवढं सुंदर नाट्यगृह बांधलंय तर ते मेंटेन करणं या इथल्या हे ज्यांच्या अंडर येतं त्या संस्थेचं काम आहे, पण ते करतच नाहीत. त्याला काय करायचं? केवढा मोठा रसभंग झाला. पहिला प्रयोग, पहिल्या अंकामध्ये आम्ही थांबून प्रयत्न केला, त्याच्याने काही होईना, शेवटी पडदा पाडावा लागला. हे फार चांगलं नाही ना लक्षण. एवढं सुंदर नाट्यगृह आहे, त्याला साधं मेंटेन नाही करता येत आपल्याला. ते मेंटेन केलं पाहिजे ना, तरच रसिक येत राहणार, नाटकं चांगली होत राहणार. असंच जर घाणेरडं राहिलं तर हळूहळू माणसं बंद होतील यायची. इथे आता कपडेपटामध्ये हे अशा दांड्या पाहिजेत. हे बघा, हा अख्खा AC गळतोय, आम्ही ते खाली ठेवलं, बर्फ खाली पडत होता. हे सगळं कोण बघणार आहे? आम्ही येतो 4-5 तासांसाठी मुंबईवरनं, प्रयोग करून निघून जातो. हे बघायला पाहिजे ना. इथलं प्रशासन, या नाट्यगृहाचा जो व्यवस्थापक आहे त्यांनी स्वतः जातीने लक्ष रोजच्या रोज घातलं पाहिजे. प्रत्येक प्रयोग संपला, प्रयोग संपल्यानंतर प्रयोगाच्या आधीची कंडिशन आणि संपल्यानंतर त्या नाटकवाल्यांनी काय तोडले फोडले, ज्यांनी कोणी इथला कार्यक्रम केला आहे त्या कार्यक्रम कोणी केला. आता आपण गाडी सर्व्हिसिंगला देतो, गाडीचे फोटो काढतात, दाखवतात ना, हा स्क्रॅच आधीपासून आलेला आहे, सांगतात की नाही. तसं नाट्यगृहाचं व्हायला पाहिजे ना. तुम्ही नाट्यगृह ताब्यात देताना दाखवायला पाहिजे, इथे 12 बल्ब आहेत, हे AC चांगलं आहे. तुम्ही करून गेल्यावर AC बिघडलं, तुम्ही गेल्यावर 12तले 4 बल्ब गायब झाले, मग त्यांना ब्लेम करता येईल. असं सगळं व्हायला पाहिजे ना. व्यवस्थापकाची जबाबदारी कोण आहे की नाही? ते व्यवस्थापक, व्यवस्थापक पाहिजे की नाट्यगृहाला, आणि त्याची ड्युटी असते. तेथे 4 माणसं नोकरीला असतात, त्यांना पगार देतात ना गव्हर्नमेंट. मग ते पगार कसला घेतात? मग किती मोठा रसभंग झाला. रसिक आपले चांगले आहेत म्हणून सहन करतात. काही जण चिडून म्हणाले नकोच आम्हाला, ते पैसे परत द्या, आम्ही जातो परत. काय असं कधीतरी होऊ शकतं ना, माणूस आहे शेवटी तो. काल ज्येष्ठ कलाकार शरद पोंक्षे म्हणला मेंटेनन्साची गरज आहे म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. आंबेडकर भवन पर्वरे जातलें, ताचे खातीर सरकारान 2140 चौखण मीटर जागो दिलो. सुमार 10 कोटी रुपया खर्च करून आंबेडकर भवन बांदतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली. फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर आंबेडकर भवनाचो बुन्यादी फातर घालतले अशें तांचें म्हणणें. आंबेडकर जयंती निमतान आयोजीत कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो. सुमार 10 कोटी रुपया मोडून पर्वरे आंबेडकर भवन बांदतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घोषणा केली.
फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर बुनयादी फातर घालतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या 134व्या जयंती निमतान आयोजीत कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयतालो. हे कार्यावळीक राज्यसभा खासदार सदानंद तनावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मायनॉरिटीचे रायट्स हेय बी तेंच्यांनी आपल्या संविधानात तितक्याच मोठ्या प्रमाणात मायनॉरिटीकूय मेळचे. फक्त मागासलेलेच न्ही तर मायनॉरिटी समाजाचो विचार सुद्दां बाबासाहेबान केला. मायनॉरिटी समाज सुद्दां बाबासाहेबांच्या प्रती हांच्यांनी आदर व्यक्त करप हे तितकेच गरजेचें आसा. आमी म्हणटा की हांव आतांच आमच्या डायरेक्टरा कडेन उलयतालो की मायनॉरिटी समाजात आसलेले आमचे SC भाव आनी भयण हांकां मेन स्ट्रीमलायनीन हाडपाची गरज आसा. आज गोंयांत मायनॉरिटी समाजात आसलेले मागासलेले भाव आमकां फाटीं व्हरता आसतना दिसता. बट तेय बी हे स्ट्रीमलायन जावप तेंकाय बी म्हाका दिसता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची जी ऑर्गनायझेशन्स गोंयांत काम करता हांच्यांनी मायनॉरिटी समाजात आसलेल्या लोकांक ह्या मेन फ्लोन हाडपा खातीर स्ट्रीमलायन करपा खातीर मोठ्या प्रमाणात काम करचें. तांचेरूय खंय तरी अन्याय जावचो न्ही, कारण तांच्यांनी सगळ्या स्किमीचो फायदो घेवचो, तांच्यांनी सगळ्या योजनांचो फायदो घेवचो, तांच्यांनी बी सुशिक्षीत जावचें, तांच्यांनी बरें लायफ जगचें अशें सरकाराचो ध्येय आनी उद्देश आसा. की तुमकां बाबासाहेब आंबेडकराच्या संविधाना खातीर 2140 स्क्वेअर मिटर जागा तुमकां पर्वरीनूच जाय आशिल्ली. ही पर्वरींतली जागा सरकारान आज एलोकेट केला आनी ताच्या खातीर 10 कोटीचे फंड्स हो सुद्दां एलोकेट केला. की आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर फाटलीं 2 वर्सां कंटिन्युअसली तुमच्या समाजाचो आंबेडकर भवन जावचो म्हणून म्हाका दिसता दर 8 दिसा एकदां तरी मिटींग घेताले किंवा एकदां तरी म्हाका विचारताले ते जागेचे खंय पावला, आपल्याक बांदपाक जाय. पण आतां खात्रीनिशी सांगता फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर फावंडेशन स्टोन घालून ते भवन बांदपा खातीर चालू करतले आनी आमच्या ह्याच टेन्युअरात ते भवन हे पुराय जातले. त्या भवनाचें उक्तावण करपाक सुद्दां आमी सगळे जाण मुजरत हजर रावतले. त्या भवनात तांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे समाजा खातीर आसलेल्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे आमी जाका म्हणटा की हॉस्टेल फेसिलिटी आसत, हॉल फेसिलिटी आसत किंवा जाका स्किलिंग आनी रिस्किलिंग अपस्किलिंग हे जे आसा असले वेगवेगळ्यो फेसिलिटीज त्या आंबेडकर भवनात आमी सुरू करपाची आमची योजना आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सोनारवाडो सांतिमळ राया खून प्रकरणात फरार आशिल्ल्या दोगा दुबावितांक पुलिसांनी 12 वरां भितर सोदून काडले. राया वाठारांत भाड्याच्या कुडीत रावपी साथीदाराचो खून करून दोगांनी पळ काडिल्लो. पळयात पुराय बातमी. आयतारा सोनारवाडो सांतिमळ राया वाठारांत चल्ले खून प्रकरणात मायणा कुट्टरी पुलिशेन दोगांय दुबावितांक धरले. खगेश्वर साबर हो ओडिशाचो नागरीक आपल्या 2 साथीदारां वांगडा राया एका भाड्याचे कुडीत रावतालो. कसल्या तरी कारणाक लागून तांचे मदीं जाल्ल्या वादात ह्या दोगांयनी ताका जिवेशी मारून पळ काडिल्लो. उपरांत पुलिसांनी सोद मोहीम राबोवन वट्ट 12 वरां भितर ह्या दोगांय दुबावितांक धरले. साशिबान मांची आनी रबी मांजी अशी अटक केल्ल्या दुबावितांची नांवां आसात. गोंया भायर वचपाच्या तयारेक आसतना एकल्याक मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर जाल्यार दुसऱ्याक बांबोळे सावन धरपाक मायणा कुट्टरी पुलिसांक येवश आयले. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी पुलीस निरीक्षक अरुण गांवस हांच्या नेतृत्वा खाला सुरू आसा. गोमंतक TV खातीर भीमा पाटील. आके अचिवर आणि मॅक्स 7 पंगडा मदीं जाल्ल्या अटीतटीच्या मॅचीत आके अचिवर पंगडान मॅक्स 7 6-4 गोलान हारयत मडगांव फुटसाल लीग सर्त जिखली. सर्तीच्या बक्षीस भेटवण सुवाळ्याक मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. RGG न्यूज आसा ती नेक्स्ट घेऊ नाका. दुहेरी वोटिंग कार्डा विरोधात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान वेंचणूक आयोगा वांगडा केली चर्चा हो फकत स्टंट आशिल्ल्याचें आजीच्या मनोज परबाचें म्हणणें. मारवाड्यांनी गोंयकारांक कामाक दवरचे ह्या मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या विधानाचेर सारवासारव करपा खातीर हे पॉलिटिकल स्टंट आशिल्ल्याचें मनोज सांगता. भाजपाक जर गोंयकारांचे खऱ्यांनीच पडून गेला जाल्यार आपणें सांगिल्ले 3 वॉर्डांतली दुहेरी वोटिंग कार्डां रद्द करून दाखोवची अशें आव्हान आजीच्या मनोजान दामू नायकाक केलां.
दुहेरी वोटिंग कार्डा विरोधात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान वेंचणूक आयोगा वांगडा केल्ली चर्चा हो फकत स्टंट आशिल्ल्याचे आरजीच्या मनोज परबाचे म्हणणे. 2022च्या वेंचणुके आदी आरजीन आमचे मतदार ह्या मोहिमेत कितलीशीच वोटिंग कार्डां रद्द केली. ह्या मोहिमे वेळार सगळ्या प्रभागांतल्यान लाखभर दुहेरी कार्डां भायर सरली. दुहेरी वोटिंग कार्डा विरोधात आरजीच्या कार्यकर्त्यांक धमक्यो आनी तांचेर कागाळी लेगीत जाल्यो. मात खंयच्याच पक्षान ह्या मोहिमेक तेंको दिलो ना. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक दुहेरी वोटिंग कार्डाचेर कारवाय करपाचो फकत स्टंट करता असो टोला आरजीपीच्या मनोज परबान लायला. मारवाड्यांनी गोंयकारांक कामांक दवरचे ह्या मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या विधानाचेर सारवासारव करपा खातीर दामू नायकान दुहेरी वोटिंग कार्डां रद्द करपाचो स्टंट राबयला अशें मनोज म्हणटा. भाजपाक जर गोंयांत गेला जाल्यार थियेचो घोटणेचो व्हाळ, अवचित वार्डांतली लालाची बस्ती आनी सांताक्रूज कालापूर पार्ट नंबर 32 ह्या 3 वॉर्डांतली दुहेरी वोटिंग कार्डां रद्द करची अशें आवाहन आरजीच्या मनोज परबान दामू नायकाक केला. हे सगळे गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आमची ओपन चॅलेंज आसा दामू नायका कडेन की हे 3 वॉर्ड तुका सांगला, बाकीचे मागीर दिता. पयली हे 3 वॉर्डांचे कॅन्सल करून दाखय. लालाची बस्तीची डेमोलिशन जाता, डेमोलिशन तूं कर. तुझ्या कडेन जातले काय ना खबर ना म्हाका, पूण तूं कर. वोटिंग कार्डां कॅन्सल कर. घोटणीच्या वाळा वयली 900 किलोची मायग्रंट वोटर्स आसा ती कॅन्सल कर. आनी वॉर्ड नंबर 32 जो सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा भितर 10 कितले ते 1016 ह्या हाऊस नंबराचेर जी 109 नांवां आसा ती 109 नांवां एकाच घराचेर कशी याची चौकशी कर आनी प्रूव कर की तुम्ही खरेच गोंयकारांक लागून आसा. जर तुमच्या कडेन जायना ह्या एका विका भितर जाल्यार आमी मानतले, सगळे लोक मानतले की तुम्ही गोंयकार विरोधी आसा, एंटी गोवन आसा, एंटी गोंयकार आसा. देव बरें करूं. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. निमणे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण थिवी कम्युनिदादीचे सुवातेत बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ली लालाकी बस्तीतली घरां मातये बरवण करपाक सुरवात जाली. 5 पोलीस निरीक्षकांच्या नेतृत्वाखाला सुमार 100 पोलीस तैनात करून ही घरां मोडपाच्या कारवाईक सुरवात केल्या. आम्ही आमची घर डेमोलिशन काढले म्हणजे आमचे ते हायकोर्टाने हे झाले 2010 जाले ना म्हणून मागीर आम्ही ते इश्टे घेतले, इश्टे आमचे हे झाले. मागीर तर आम्ही गोंयकार जाता डिस्ट्रिक्ट कोर्टान घातले, हेका ते फुडें घेवन गेले. डिस्ट्रिक्ट हायकोर्टान गेले आमी. हायकोर्टान आमकां 2024 केस आमची बाहरली. आम्ही कितें केला मागीर ते खटपट करून आमी ट्रिब्युनलान घातल्या. आमची ग्रांट ऑफ लँड एक कम्युनिटी बिंग आसा म्हणून आमकां गव्हर्मेंटान रिक्वेस्ट करता की 100 मिटर सुद्दां आमी दिल्ले न्हू. आमी गव्हर्मेंटाचे आभार मानता. 30-40 वर्ष जाले. कितले वर्ष जाले? 30-40 वर्ष जाले. भुरगीं आमच्या 3 फाटी रजिस्ट्रेशन केला. एड्युकेट आसा, कोण डॉक्टर आसा. आमची भुरगीं हांगा म्हाका चेडू हांगा जाल्ले टीचर आहा. तुम्ही कशी हांगासर घरां बांधली म्हणजे कितें जागो घेतलो कोणाकडल्यान? एजंटांनी दिले. तेन्ना कोंबडेचो बॉडी बी आमकां दिले. कोंबडेचो बॉडी कितें म्हणून सांगून दिल्ले? आमी 100 मिटर घेवन आनी कोंबडेचो ब्लॉकचेर सर्टिफिकेट आमचे कडेन 100 मिटराचे. कोण नाव कोण तेन्ना दिल्लो पयलो? लाला बेपारी म्हणून एडवर्ड आणि एडवर्ड कॉटनी आणि कोंबडेचो प्रेसिडेंट. कर्नाटकाच्या श्री क्षेत्र कडगंची साईमदेव दत्त देवळांतल्यान श्री दत्त महाराजांच्यो करुणा पादुकांचे आगमन 17 एप्रिलाक गोंयांत जावपाचें आसा. श्री दत्त महाराजांच्यो ह्यो पादुका तळेबंद आके मडगांवच्या श्री साईबाबा देवळांत हाडपाचे आसात. तेन्ना सगळ्या भक्तांनी ह्या सुवाळ्यात वांटेकार जावन आशिर्वाद घेवन आयोजीत केल्ल्या धार्मीक विधींचो लाव घेवचो अशें आवाहन साईश राजाध्यक्ष हांणी केलें. मजगती ह्या पादुकांचे आगमन सुवाळ्याक आमदार दिगंबर कामत उपस्थित आसतले अशें राजाध्यक्ष हांणी कळीत केलां. आज एक मडगांवकाराक आनी एक सुवर्ण संधी आयिल्ली आसा. जे जगप्रख्यात जाका आमी वेदतुल्य अशें गुरुचरित्र जे जाग्यार बरयलें अशें कर्नाटकाच्या कडगंजी हांगसरल्यान दत्त महाराजांच्यो करुणा पादुका मडगांव शहरांत येता त्या 17 तारखेक आगमन जाता. जेन्ना आमचो 7 दिसाचो महोत्सव जालो त्याच वेळाचेर आमकां श्री क्षेत्र कडगंजी साईमदेव दत्त मंदिर हांगच्यान मेसेज आयली की आमी महाराजांच्यो दत्त महाराजांच्यो करुणा पादुका ज्यो पादुका नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराजांनी सायमदेव हांकां ज्यो दिल्ल्यो त्यो पादुका आज येता त्या 17 तारखेक मडगांव शहरान आगमन जाता. 17 तारखेक सकाळी 8:30 ताजें आगमन पांडव कपेला कडेन जातलें
थंयच्यान त्यो मिरवणुकीन पादुका साईबाबा मंदिर तळेबान हांगा हाडल्यो. हांगा येतकर हांगा सामुहीक ताजेर महाअभिषेक जातलो आनी जशें विविध दत्त क्षेत्राचेर जश्यो विविध अभिषेक जाता, पंचामृत आसूं, मागीर आमचे भस्म आसूं, सुवर्ण उदक आसूं, हातूंत महाअभिषेक जातलो. सकाळी 9 ते 11 पर्यंत भक्तांक विनंती करता की ह्या पादुकाक तुमी अभिषेकाक घेवचें. सगळ्याक लोकांक ह्या अभिषेक करपाची संदी मेळटली. ताचे खातीर सवळ्यांनी येवन तो अभिषेक तुमी करूं शकतात. नंतर 12 वरांचेर महापुजा जातली. 12:30 वरांचेर 17 तारखेक महाआरती जातली. ताचे नंतर 1 ते 3 पर्यंत सर्व भक्तां खातीर महाप्रसाद महानैवेद्य दत्त महाराजांचो जातलो. सांजचे 4 ते 7 पर्यंत सत्संग आणि नामजप जातलो. 7:30 वरांचेर बाबांची गुरुवार असल्यामुळे त्या दीस पालखीची पुजा जातली. 8 वरांचेर पालखी मिरवणूक जातली आणि 8:30 वरांचेर बाबांची महाआरती जातली आणि ताचे नंतर अल्पोहार जातलो. जो 17 तारखेक श्री क्षेत्र कडगंजी सायमदेव दत्त मंदिर जे कर्नाटकान आसा आनी ज्या जाग्याचेर जे पवित्र अशें गुरुचरित्र बरयलां त्या स्थाना वयल्यान गोंयान आनी मडगांव दामबाबाच्या स्थळान दत्त महाराजांचे पादुकाचे आगमन जाता. सगळ्या भक्तांक विनंती करता की जो महासोहळा 17 एप्रिलाक बेरेस्तारा जातलो, येता त्या बेरेस्तारा जातलो आनी जो महाअभिषेक जातलो हाका सगळ्या भक्तांनी हाचो लाभ घेवचो. कारण एक सुवर्ण संदी आमकां दत्त पादुका सामुहीक अभिषेक आणि दत्त पादुका समितीन दिल्ले आसा. हाचे खातीर कडगंजीच्यान येवपी सायमदेव जे दत्त मंदिर आसा हाजे आमी खूब आभारी आसा. सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता की जे दत्त पादुका आगमन सोहळा जो 17 तारखेक जातलो ताका सगळ्यांनी उपस्थित रावचें. जो स्वागत सोहळा दत्त पादुकाचो पांडव कडेन जातलो त्या स्वागत सोहळ्याक गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, मडगांवचे लाडके आमदार दिगंबरजी कामत उपस्थित आसतले. ताचेच बरोबर मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार आणि हेर नगरसेवक आणि मडगांवचे नागरीक सकाळी 9 वरांचेर जे पांडव कडेन जे स्वागत जातलें ताका उपस्थित आसतले. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल